पेट्रोसिना फर्नांडीस हे बायलेन आपल्या सुनेक हुंड्या खातीर त्रास केलो आणि बळी घेतलो म्हूण आरोप। ह्या आरोपाक लागून मायणा कुडतरी पुलिशेन पेट्रोसिना फर्नांडीसा आड FIR नोंद केल्या। समंता फर्नांडीस हिका 30 ऑक्टोबराक मरण आयिल्ले प्रकरण गुटलावपाचो यत्न जाता म्हूण आवय एना मारिया डायसान NGOचो आधार घेतलो। म्हाका सांगिल्लें आपल्या हांव गेट म्हूण पुलिसाचे बाय म्हणून तूं सारकें कितें उलयना मागीर म्हळ्यार बाय तेंको त्या बाये कितें कोत न्ही बाये ज्युआरिस्ट आहा मागीर म्हणून जालें आपल्या बाये तूं व्हर म्हणून लागलें हें सांगूंक लागलें तें म्हाका म्हणे ताका लागून कांय उलोवं नासलें म्हणे तें सांगलो न्ही तुगे तूं तोंड कोण जाल्यार बाये हाडलें बाये सांबाळ म्हूण तुगे आतां बाय कोणा गो बाय तेंको आहा बाबा। म्हणटो आमकां एक डावट आहलो की ती सांगत ते भशेन चेवडाको उलयले ते भशेन एक चेवडान जे पण मॅजिस्ट्रेट वयता स्टेटमेंट रेकॉर्ड करपाक तेन्ना मॅजिस्ट्रेट कोणा बुगलेक येयला आनी तो स्टेटमेंट रेकॉर्ड जाता। बट एकू प्रॉब्लेम कितें जालें तेणें आपले खूद मागीर कन्फेस केला कितें म्हणून आपल्या धाकले चेवड तेंको वीच इज 4 years ते तेका मारता म्हूण तें सगळें डिनायल केलें आपल्याचेर येयलें। आफ्टर दॅट आमकां डावट आहलो की तेगे एक चेन तुंडयल्ली आनी फाटल्यान तेजे तकलेक मार आहलो तेका लागून आमी सेकेंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मारलो। यू विल बी शॉक तो तो रिपोर्ट चयलो जाल्यार डॉक्टर डीन पुलीस ऑफिसरान आपण रिप्लाय करता हो रिप्लाय तेगेलो तो हेका मागता कितें म्हणून हो तो चोवपादार गेलो हितून पुलीस डॉक्टरांक कसलोय रायट ना पुलिसाक टोटल सेपरेट तो होम डिपार्टमेंट आनी हे मेडिकल सायन्स तुमी जे पळय आहा तूं कितें मागला की कितें जाल ती बॉडी हें काड म्हणून हो डॉक्टर बरोवन दिता की पुलीस चॅक करतले डाय डिक्लेरेशन फॉल्स आसना म्हणून आमकां तुका स्टेटमेंट घेवपाक मेळना यू नॉट बी अ विटनस टू दीस केस। प्रकरणात FIR जाल्या चौकशी चल्ल्या म्हूण पुलीस सांगतात। We have received one report from sub-divisional magistrate who was conducting inquest proceedings under 176 CRPC, wherein there was a death that was reported on 30th of November due to burn injuries. And in that inquiry, 176 CRPC inquiry conducted by the concerned SDM, he has mentioned regarding foul play in that inquiry. So based on that, we have registered a case under section 304B of IPC in Manakapuram police station, and the investigation of this case has been taken up by the police stations, and we'll get to the conclusions shortly. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी सावियो डायस।